हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली. माझें नाव अंकिता आणि आयज आसा सॅटर्डे आणि वेलकम करता तुमकां सगल्यांक म्हाज्या चॅनलाचेर जेचें नाव आसा गोवन क्रिएशन 2.0. ओके, टायम जाल्लो आसा 12. सकाळीं उठलेलें हांव, सगळें घरातलें काम केलें, सारण मारली, मॉप मारलें, रांगोळी घातली, पुजा केली, कपडे सुकत घातले आणि आतां खंय ना खंय फ्री जाला म्हणजे दाळ भाजता. आयज म्हाका ऑर्डर आसा तुमचे कडेन शेअर करपाक जाय आसलें म्हाका की एक बरी गूड न्यूज म्हाज्या लायफा खातीर, म्हाज्या खातीर. प्रॉफिटाचें म्हाका कांयच पडलेलें ना, पण म्हाजो जो टॅलंट आसा तो खंय ना खंय तरी हांव यूज करता, तेचें म्हाका एक बरें दिसता. ओके, आयज म्हाका 150 लाडवाची ऑर्डर आसा. भंय दिसता खूब की कशें जातलें, कितें जातलें अशें बी म्हणून, पण हांव करतलें. म्हाका फूल कॉन्फिडन्स आसा. देवा कडेन मागता की म्हाका तुजो आशिर्वाद दी आनी हें जें काम हांवें घेतलां तें सक्सेसफूल जावनी. ओके, आणि परवा दिवाळी आमचे तरी पण 2 आकाशकंदील पेंडींग आसा. पळय, जें काम हांव सिंगल करता न्हू, विथआवट डिपेंडंट, तें हांव रोखडेंच करून काडटा. कळ्ळें? बायकूय हँडल करता आनी कामूय करता. पण जे कामाक हांव डिपेंडंट आसता, फॉर एग्जाम्पल आतां दाळ भाजली आनी ती दळपाक म्हाका म्हजी गाडी हांगासर ना, म्हाजी गाडी आसा मुंबईचेर मोरजेर, जाल्यार तें काम म्हजें पेंडींग उरता. आनी आकाशकंदील पळय हांव एकलें करिना, हांव आनी भयण करता. ते येता आनी करता ते म्हणसर खूब टायम लागता, सो तें काम पेंडींग उरता. अशीं जीं कामां म्हजीं आसा पळय ती पेंडींग उरता. नाजाल्यार जी म्हाजी एकल्याची कामां आसा पळय ती हांव रोखडीच करून, जशें म्हाका हातीन गावता तशेंच हांव करून काडटा, अशें म्हाजें आसा. सो आतां घरान कोणूच ना, हांव आनी बाय दोगांच आसा. माय बीन आपल्या भयणीगेर गेल्या दिवाळीचो फळार घेवन, आनी हांव एकलें आसा. आनी आतां पळयता भयण येता काय ना तें, आनी मागीर आतां हांव कंटिन्यू करता. म्हजे लाडू करपाक, रायस करपाक जाय, ग्रेवी बीन आसा. सो मेळटा तुमकां आनी मातशें. आत्तां न्हू आमच्या नेबरान क्रिस्तीन ती, आनी तिचो चेडो भायर आसा, सो ती भायर गेल्लेली आपल्या चेड्या वांगडा. मिन्स तेजी चेडूं हांगा रावता, ती आगरवाड्या रावता. सो तिणें ह्यो 2 लायराक गिफ्ट दिले आयज, आनी ते 2 लॉलीपॉप, ते लॉलीपॉप न्हू दाखोवपाक दिनासले, सो ह्योच दाखोवंक सोदताले. आनी ही जी आसा पळय बावंटी, ती गौतमाची फेवरेट. ते बाय खावचें ना, गौतमूच खातलो. कोण खातलो गो बाय? हां, बरें बरें. तर आतां हे न्हू गायज ओला सारकी करता. ओला केन्नाच घेवं नाका. ओला सदांच वर्साचे 12 म्हयने बंद पडटा. सो तुमी ओला जी आसा पळय ती केन्नाच घेवं नाका. ओके, आनी तुमकां मोर इन्फॉर्मेशन जाय न्हू जाल्यार आमचो मेन चॅनल एक्सप्लोर द ड्रीम्स आसा, तेचेर तुमकां इन्फॉर्मेशन गावतली कितें कितें प्रॉब्लम जाता तें. एक दीस त्याची बॅटरी वयता, बॅटरी ऑलरेडी आतां रिपेर केली आनी आतां कितें तरी जालें. कितें जालें रे गौतम? तो म्हणटा स्वच्छाची चेको. आनी हे पळय इतली मस्ती करता. हां, वो हे चाचू हे सांग मुगो, हे चाचू हे. आनी कितें हे कितें 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 तें? तूं मोने, तुका उलोवंक कळना? आं, चार्जिंग थंय लावपाचें न्हू दाखयता तूं. एक्चुली ताका उलोवपाक आनी ताका सगळें कळटा, पूण तें मुद्दम जेन्ना कॅमेरा बीन असो येता न्हू, जाय जाल्यारूच उलयचें, मनार मारलें जाल्यार. येतें कितें? हां, ती त्याच्या आज्याची गाडी आसा पळय, तिची चावी ती. सो ते सांगता बाबाची गाडयेची चावी म्हणून. ते हे कितें? हां हां, आपले बूट दाखय खंय. हे तेचे बूट आनी हे तेचे कृष्णा जावपाचे बूट. खंयच्या आजोबान? खंयच्या आजोबान? नांव कितें तेचें? माच्या आजोबान म्हणजे तेची आजयेक ते मा म्हणटा. फायनली हॅलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, गुड नायट. एक्चुली रात जाल्ली आसा आनी हांवें आतां व्लॉग सुरू केल्लो आसा. काल आख्खो दीस हांवें कांय शूट करूंक ना, कित्याक म्हाका 200 लाडवांची ऑर्डर आसली. काल एक्चुली स्टार्ट केल्लो आनी हांवें सांगलें की
मागीर हांव काम करता करता इतलें बिजी जालें की म्हाका मागीर टायमूच गावना. मागीर रातच्यो परत हांवें शंकरपाळ्यो केल्यो म्हण त्यो सेल्फ करपा खातीर न्हू, अशेंच कोणाक दिवपाक. मागीर इतलें टायर्ड जालें हांव आनी लास्ट 3 days जालें म्हाजो मायग्रेन प्रॉब्लम्स आसा तो वचत ना. आनी हात न्हू म्हाजे इतले दुखताले लाडू वळून वळून, सो हांवें कांयच शूट करूंक ना. मागीर आयज आख्खो दीस करूंक ना. आयज हांवें केला दाळीची कापां. ओके, आनी आतां टायम जाल्लो आसा 9:30. आनी हे पळय हे आसा पळय म्हणजे बायचे तकलेचे कृष्णा. आयज आमच्या थंयसर कृष्णाचें कॉम्पिटिशन आसा, सो हांवें बायक रेडी केलां आनी बायक आतां हांव रेडी करून व्हरता थंयसर. ओके, आनी दाखयता तुमकां कशें कितें आसा पळय तें थंयसर. चला मेळया. खंय रे तर हांगर न्ही गायज बॅट बसलेले आसले. हांव कॉम्पिटिशनाक गेल्ले पळय थंय तेच्या वयर तुमकां दिसता न्हू जाल्यार म्हाका कॉमेंटान सांगा की आमकां बॅट दिसलें म्हणून. मातशें लक्ष दिवन पळया आनी सांगा म्हाका. सगळ्यांचा मूड जो आता फ्रेश करता एकदम मूडचे. हांव फेसबुकार तुम्ही म्हाका फॉलो करूंक शकता, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करूंक शकता आणि माझे कार्ड्स हांगासर टेबलार अवेलेबल आहात. केन्ना कितें आसूं फक्त एंटरटेनमेंटच कसो धरूंक आहा. ओके, सो 1 4 5 6 7 8 जाणां आणि 1-2 जाणां येवची न्हू. एक 10 जाण जावन ये न्हू. येस, आणि कोण येता तुमच्या फाटल्यान? तुझे कोण फ्रेंड बीन येयला? मॅडम यो काळया पडले ना माझे केस उबे जावन जाय. येस, ओके. अ व्हेरी सिंपल सोपी आणि सादी गेम. ओके, हांव तुका चड कठीण डिफिकल्ट अशें कितेंच दिवचो ना. आणि जे कितें आहा तें फक्त मनोरंजन, एंटरटेनमेंट मनोरंजन. तुमचें शिक्षण कितलें आहा? SSC. तुमचें मॅडम ग्रॅज्युएशन. अरे बाबा डॉक्टर येयले हांगा. तुमी 8वी SSC MA भरपूर इतलेच. येस, SSC MA ग्रॅज्युएशन. सो तुम्ही सगळी एज्युकेटेड आहात, शिकलेली आहात, बरी गजाल आहा. ओके, सो कितें करपाचें सांगतात अशीच तुमकां गेम दिता जी सिंपल गेम आहा, सोपी आहा. इतली शिकल्या म्हटल्यार तुमकां रिलेटेड तशीच गेम दिता. ओके, गेम कशी आहा, तुमकां फक्त इंग्लिशीन 1 to 10 म्हणपाक जाय. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तशेंच तुमकां मराठीन, हिंदीन और कोंकणीन 1 ते 10 म्हणपाक जाय. कितले आई? 1 ते 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. पूण पद्दत जी आहा, स्टायल ती डिफरंट आहा, वेगळी आहा. कशें म्हणपाचें सांगता ना, सांगता कशें म्हणपाचें सांगता. तुमकां कंपल्सरी इंग्लिशीन 1 म्हणपाक जाय. कितें म्हणपाक जाय डॉक्टर? 1 म्हणपाक जाय. इन बिटवीन मदीं ऑफ घालपाक जाय. कितें? ऑफ. त्याच्या फुडलो जो डिजीट आहा नेक्स्ट तो मराठीन, कोंकणीन और हिंदीन म्हणचो. म्हटल्यार कशें म्हणपाचें तें सांगता. 1 of 1, 2 of 2, 3 of 3, 4 of 4, 5 ही गड जाली. ऐकता न्हू? कळ्ळें न्हू? अशी 10 तकाय 100 न्हू, 10 तकायतूच म्हणपाचें. 10वी केल्या तुमी, सो 10 तकायतूच म्हणा. कळ्ळें न्हू? इतलेंच म्हणपाक जाय. चुकच्या पयलीं कोण म्हणटलो करेक्ट परफेक्ट, जी स्पीड बरी आसतली ती आसतली विनर. मॅडम तुमचं लक्ष हांगा आसपाक जाय. तुमी एज अ जज म्हणून अपॉइंट केला तुमकां, नाल्यार जीपे कॅन्सल जातलो. कळ्ळें? ओके, सो सिंपल गेम आहा. परत एकदा डॉक्टर तुमकां कळ्ळें न्हू? परत एकदा सांगता. 1 of 1, 2 of 2, 3 of 3, 4 of 4, 5 of 5, 6 of 6, 7 of 7, 8 of 8, 9 of 9, 10 of 10. कंपल्सरी इंग्लिश फर्स्ट डिजिट जो आहा तो इंग्लिशान, मदीं ऑफ घाला. आई नेक्स्ट जो आहा तो मराठी 6 म्हणूंक शकता, 6 म्हणूंक शकता, 6 म्हणपाकूय शकता. ओके मॅडम कळ्ळें न्हू गेम? सो एक ट्रायल रावंड घेवया. ट्रायल रावंड वर स्टार्ट करुया. सांग 1 ते 10 म्हणपाक जाय. कोणी MA जाल्यार कोणी डॉक्टर आहा, घेवपाची गरज ना. ट्रायल रावंड घेवया काय सुरू करुया? सुरू केल्यार बरें. आई म्हणटा सुरू कर म्हणटा, घाल म्हणटा त्रासान हांकां. ओके, सो मॅडम तुमची मातशी ना भियो ही म्हाका कितें म्हाका सांग. सुरवात हांगाच्यान करूंक हे सायडीन वर त्या सायडीन? तिका त्रासान घालूंक काय हिका?
हांगाच्यान करूंक ओके मॅडम कळ्ळें न्हू गेम मातशें सुद्दां चुकलें जाल्यार आउट मॅडम येवची न्हू आतां भियेली पुरो म्हणटा मॅडम तुमचो लक्ष हांगा आसपाक जाय जेचो परफॉर्मन्स बेस्ट आसतलो ती आसतली विनर मातशें सुद्दां चुकलें जाल्यार आउट जालो अभ्यास जालो होमवर्क जालो ओके सो ऑल दी बेस्ट 1 of 1, 2 of 2, 3 of 3, 4 of 4, 5 of 5, 6 of 6, 7 of 7, 8 of 8, 9 of 9, 10 of 10. व्हेरी गुड मातशें क्लॅप जावचे ताळये जावचे आतां तेंच्यांनी फर्स्ट गियर घातलेले तुमकां कितें करूंक जाय सेकंड गियर घालपाक जाय म्हणजे तेंच्या पूण चड स्पिडीन ट्राय करा ओके 1 of 1, 2 of 2, 3 of 3, 4 of 4, 5 of 5, 6 of 6, 7 of 7, 8 of 8, 9 of 9, 10 of 10. व्हेरी गुड यांची गाडी चडटेर आसली पेडण्या कळ्ळें न्हू ओके मॅडम कळ्ळें न्हू 1 of 1, 2 of 2, 3 of 3. 3 आर विकेट पडली येस यांचे बर्थडे हांव आसलो 1 of 1, 2 of 2, 3 of 3, 4 of 4, 5 of 5, 6 of 6, 7 of 7, 8 of 8, 9 of 9, 10 of 10. व्हेरी गुड मातशें क्लॅप जावचे ताळये मातशें व्हडल्यान मारा न्हू येस मॅडम कितें जालो अभ्यास 1 of 1, sorry. ओके सॉरी ना हांगा येस सॉरी फक्त स्कुलान कॉलेजीन 1 of 1, 2 of 2, 3 of 3, 4. ही म्हाका शिकयता आईक लागून ताळये जावचे म्हाका खरेंच बरें दिसलें आईक हांवें चड फोर्स करूंक ना आपूण म्हणून स्वता म्हणून फुडें सरली येस आई ऑल दी बेस्ट येता तशें 1 of 1, 1 of 2, 2 of 3, 3 of 5. असो मातशें ताळये जावचे तेंच्यांनी एटलिस्ट म्हटलें येस आई ओके थँक्यू सो मच डॉक्टर साहेबा आयज जर जावंक ना जाल्यार जंप पडची ना कळ्ळें न्हू इतली शिकले म्हटल्यार 1 to 10च म्हणूंक जाय 1 of 8, 2 of 2, माय गॉड कितें करया ताळये मारया मॅडम तुम्ही टीचर आहा न्हू हा 1 of 1, 2 of 2, 3 of 3, 4 of 4. मायक काढलो हांवें दोळे धापले हेंच्यांनी येस लास्ट पार्टिसिपंट परफॉर्मन्स मॅडम किसका आसचे आतां कोणाचो बरो आसलो आयज ऑफ नाव अंकिता अंकिता हेंचो बरो आसलो कळ्ळें न्हू तेंकां दोळ्यान दोळे घाल आनी म्हण झुकेगा नहीं साला येस ओके रेडी मॅडम 1 of 1, 2 of 2, 3 of 3, 4 of 4, 5 of 5, 6 of 6, 7 of 7, 8 of 8, 9 of 9, 10 of 10. येस मातशें ताळये लास्ट पार्टिसिपंट आहा आनी तेंचो परफॉर्मन्स चड बरो आसलो सो तेंकां टक्कर दिवंक जाय आनी तेंचो कसो आसलो कमी आसलो काय आसलो ओके अंकिता पूण सुबेस बरो आसलो काय मातसो आसलो मातसो कमी आसलो येस ओके सो रेडी आहा मॅडम ऑल दी बेस्ट 1 of 1, 2 of 2, 3 of 3, 4 of 4, 5 of 5, 6 of 6. ओके सिक्साचेर विकेट पडली येस ओके येता तसो डान्स करचो ओके सगळ्यान कोण बरो करतलो तेका प्राइज मेळटले 1 फॉर बॉय 1 फॉर गर्ल रेडी आहा तुमी डान्स करपाक एक 5 मिनटां आहा तेच्या उपरांत स्पर्धा जी आहा ती सुरू जातली कॉम्पिटिशन ओके सो येस 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 सो हांव ट्रॅक प्ले करता तेंचे फेवरेट सॉंग लायला हांवें कसले एक नंबर तुजी कंबर येस क्लॅप फॉर द किड आवी गरबानी रात आवी रे माडी ना चरणों में घूमवानी रात आवी रे
फ्रेशन अप बी जाली आनी आमी थंय गेली. सो ते हांव तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओन शेअर करता. तो आयच्या व्हिडिओ खातीर इतलेंच. मेळया आनी एक व्हिडिओ अशेंच घेवन ते मेरेन. माझे व्हिडिओ असेच पळयत राहा. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.